14 फेब्रुवारीक इलेक्शन जावपाचें आसा आनी एक मात्र नक्की की आमचे गोंयकार ह्या फावटी वोट करतना जायतो विचार करतना बाबा डेव्हलपमेंटाचो जो मनीस आपल्या वांगडा फाटली इतलीं वर्सां राविल्लो ताजो विचार करतले जो लिडर आमच्या वांगडा आसा ताजो विचार करतले हांव सद्या सांग्यार पावला आनी सांग्यार अशी एक व्यक्ती जी फाटलीं 5 वर्सां हांवें गांवकारां कडेन उलयतना सुद्दां आयकलें की आमकां तांकां हेल्प करताली तांच्या वांगडा रावल्ली आनी खास करून जेन्ना कोवीड जालो तेन्ना जे ताजें काम जे तांचें आसा ते सारकें तांची तारीफ करपा सारकें आशिल्लें अशी व्यक्ती आयज जेन्ना इलेक्शनाक एज अ कॅन्डिडेट म्हणून उबी रावल्यात इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आपल्या स्वताच्या बळाचेर आनी एक गोश्ट तांची खरेंच बरी दिसता की विमेन एम्पावरमेंटाचेर ती जायती उलयतात नमस्कार आनी येवकार तुमकां आमच्या बरोबर सावित्री कवळेकर आसा जी इंडिपेंडंट म्हणून सांगे मतदारसंघांतल्यान लोकां मदीं आसा मॅडम वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं आनी थोडेच दीस उरल्या इलेक्शनाक कशी कितें तयारी चल्ल्या कितें दिसता तुमकां इलेक्शनाक एक 5-6 दीस उरले आसात आनी आज पर्यंत संपूर्ण मतदारसंघाक ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लो आसा डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून आनी हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता आसतना म्हाका बरो प्रतिसाद लोकांचो मेळ्ळो आसा आतां तुमी म्हणलें आसा की कोविडाक जें काम हांवें केल्लें जरी हांवें पब्लिसिटी केली ना जाल्यार सुद्दां आयज म्हाका घरोन घरी ते लोक सांगतात की तूं आमकां त्या टायमार पावल्ली अशे लोकांचे उपकार जे आसात ते लोक म्हाका सांगतात आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकां कडल्यान भरपूर प्रतिसाद आसा लोक तुमकां म्हणटात की इंडिपेंडंट रावले ते बरें केलें आमकां एक जाय आशिल्ली एक अशी कॅन्डिडेट जी पार्टीच्या सायडीक पार्टीच्या भायर आसा आनी जी आमची काम करतली अशें कितें उलयतात बीन हय ऑलमोस्ट लोकांनी पळयल्लें आसा कारकीर्द जी आसा जे आज कॅन्डिडेट आसात दोनी पार्टीचे ते कॅन्डिडेटाक लोकांनी काम करता आसतना ह्या मतदारसंघाक अनुभवल्ले आसात आनी आयज लोकांक खबर आसा की तेंची कामां जाल्ली ना सो एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आय हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू जॉयन एनी पार्टी वीच इज फॉर्मींग गव्हर्मेंट सो त्या खातीर लोकांक भरपूर आशा आसा की तेंची कामां जातली म्हणून आनी जेन्ना अपक्ष कॅन्डिडेट निवडून येतलो तेन्ना तेंची कामां जातली अशी तांकां दिसता म्हाका सांगा पूण आतां तुमी म्हळें की जायते 2 कॅन्डिडेट जे आसा किंवा बाकीचे कॅन्डिडेट उबे रावल्या तांचे पेक्षा वेगळे आनी चड कामां जर करपाक जाय जाल्यार तुमचो एक ध्येय आसतलो की ही कामां जावपाक जाय म्हणून हांव तुमचो मुद्दम मॅनिफेस्टो हातीन घेवन राविल्लो आनी तातूंतली कांय खास करून कामां हांव विचारपाक सोदतां सगळ्यान पयलीं तुमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज एंड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स जे न्यू खास करून हेजेर उलयता आसतना अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू तुमकां जाणवता हांगा फॅक्ट आसा इतलो अनएम्प्लॉयमेंट आसा की हांव संपूर्ण मतदारसंघाक भोंवल्लें आसा की जे यूथ आसात हांगा सांग्यार बरे एज्युकेटेड यूथ आसात जे तेंचे कडेन बरो टॅलंट आसा आनी हायफाय बरें एज्युकेशन तेंच्यांनी घेतलें आसा तितूंतल्यान तरी सुद्दां तांकां आजुनूय बरी ऑपॉर्च्युनिटी ना सगळे अनएम्प्लॉयड आसात सो हांगासर एक मोठ्यांतलो मोठो मुद्दो म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट आसा सो ताजे खातीर जो तुमी प्रोजेक्ट्स म्हटल्यात ते हेल्प जातले हे दिश्टी पडटा आनी तुमी कशें कितें पळयता फुडल्या बाबा 1 वर्स 2 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट्स आपूण सुरू करतले हांगासर अशें तुमची एक मोख आसा हय हांवें पयलींच सांगलें आसा की इको ट्युरिजम हे इको ट्युरिजमांतल्यान ह्या मतदारसंघाक आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकतात तशेंच आमी नॉन पॉल्युटेड बऱ्यो इंडस्ट्रीज जर हाडल्यो जाल्यार प्रायवेट सेक्टरांतल्यानूय आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात अश्यो फॅसिलिटी सांग्यार तरी आजून ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा पूण थंय एक पेप्सी अशी कंपनी सोडीत जाल्यार आनी खंयच्योच कांय ना सो ह्या इंडस्ट्रींतल्यान आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात इको ट्युरिजम आसा एग्रीकल्चर प्रमोशन आमी करून तितूंतल्यान अपग्रेड करपाक शकता अशें म्हजें जें मॅनिफेस्टो आसा तेजेर हांव सगळ्यान पयलीं काम करतलें ते खूब बरी गोश्ट जेन्ना तुमी ही गोश्ट सांगली की इको ट्युरिजम आनी हें म्हाका दिसता अप्रिशिएट करपा सारकी गोश्ट आसा कारण जायते लिडर हाजेर विचार करिना किंवा उलयनात इको ट्युरिजम इज द फ्युचर आमचे जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना हाजेर एक्चुअली विचार करपाची गरज आसा इको ट्युरिजमाचेर उलयतना अशी जागा आसा जंय स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन आनी गोंयान म्हाका दिसता खंयसरूच जायना आनी तुमच्या मतदारसंघान भोंवता हे ट्युरिजमांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी स्ट्रॉबेरी फार्मींग जें आसा प्लांटेशन जें आसा तें वाडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम जातलें हय डेफिनेटली जातलें कित्याक गोंयांत खंयच स्ट्रॉबेरी ना तितूंतल्यान लोक येतात आनी आतांय थंय चालू आसता थंय आमी पळयल्लें आसा सिजनान थंय 100-150 अश्यो गाडयो येतात जो ट्युरिस्ट येता खास करून पळोवपाक हेका आमी वाडोवपाक शकतात हितूंतल्यान लोकांकूय फायदो जाता आनी दोनीय कामां बरोबर जातात
बरोबर. हांव आनी एक पॉयंट घेता सोशल एंड ट्रायबल वेलफेरा खातीर तुमी काम करतले म्हणा बरोबर आसा जायते लोक हांगासर खास करून कनेक्टिविटी तांची नासता तांकां खूब भितर पडटा तांकां मोबायल कनेक्टिविटी नासता तांचे जे आमी ह्या सायडीकली थोडी जागा म्हणटा थंय आमकां सारकें पावपाकूय मेळना अशा लोकां खातीर तुमी काम करतले म्हणटा कशें पळयता तुमी कितें आसा तुमचो प्लॅन पळय हांगासर सांगे मतदारसंघ हो जॉग्रफिकली सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ आसा आनी खरेंच हांगासर भितर भितर रोड आसात ते आजून कनेक्टिविटी ना रोड नात प्लस तुमकां खबर आसतलें की उगे पंचायत क्रॉस केल्यार ओन्ली BSNL रेंज हांगासर संपूर्ण मतदारसंघाक आसा सो सगळ्यान हांवें पयलीं ट्राय केल्ली टावर हाडपाक आनी सगळ्यान पयलीं हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची म्हाजी प्रायोरिटी आसली कित्याक कनेक्टिविटी नासल्या शिवाय आयज काल भुरग्यांक आतां कोविडाच्या कारणाक लागून आमी वर्क फ्रॉम होम म्हणटात एज्युकेशन ऑनलायन आसता सो ही बेजीक नीड जाल्ली आसा आयज आनी हेजेर काम करपाची खरी गरज आसा बरोबर तुमी सांगली ती एकदम बरोबर गोष्ट आसा पूण हे तुमी एक वचन दिता की फुडल्या एका वर्सा किंवा 6 म्हयन्या भितर एक वर्स लागपाक ना ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आशिल्लें तें हांव कंप्लीट करपाक 6 months इनफ इनफ म्हाका खूब बरी गोष्ट सांगेकाराक एक वेगळ्या तरेची दिशा मेळटली हांव आनी एक हातूंतलो पॉयंट घेवपाक सोदता वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार आर्किओलॉजिकल हेरिटेज आनी इको ट्युरिजमाचेर उलयले आर्किओलॉजिकल सायट भरपूर आसा हांगासर ती जर डेव्हलप केली जाल्यार ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सांगे गोंयान सगळ्यान व्हडली जातली आर्किओलॉजिकल सायटीक जे दर्शन करपा खातीर कितें काम सुरू जालां काम सुरू जालें ना बट म्हाका खबर आसा की हितूंतल्यानूय आमी तें करपाक शकतात सो तोय तेजेरूय हांव काम करतलें कित्याक हांगासर तशे स्पॉट्स आसात आमी हांगा लागींच पयल्ले आसा की बुडबुड्याची तळी आसा तशेंच दत्त गुफा म्हणून आसा आनीकय खुबशे हांगासर आसात आर्किओलॉजिकल सायट्स तशे खूब कडेन हांव तुमचो मॅनिफेस्टो तर भयंकर इम्प्रेसिव्ह आसा आनी तो म्हाका दिसता जर सांगेकारांनी सारको वाचला आनी जर तांकां बिलीव आसा जाल्यार तांच्यांनी खुबश्यो गोश्टी करपाक शकता म्हाका दिसता डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा आनीकूय उलोवपाचें आसा मॅडमी कडेन कारण हांगासरले पॉलिटिकल गोश्टी ज्यो आसा ताजेर म्हाका चड आतां विचारपाची गरज आसा मॅडम तुमची म्हाका दिसता डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा टायम दिता म्हणून देव बरें करूं आनीक थोड्यो गजाली करपाक जाय पूण आमी फुडले तुमच्या प्रोग्रामा खातीर रावया देव बरें करूं आमी सध्या सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा डेट विथ कॅन्डिडेट आमच्या बरोबर आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सावित्री कवळेकर मॅम काय प्रश्न हांगासरले फाटल्याच्यान आमी भोंवतना जे आमी पळयले आनी ताजेर म्हाका दिसता प्रामुख्यान फोकस येवपाची गरज आसा तातूंतलो एक मुद्दो म्हळ्यार आतां नेत्रावळीचो जी पंचायत आसा फाटली 3 वर्सां हांव लोकां कडेन उलयतालो 3 वर्सां ती बांदून जाली पूण लोकार्पण करूंक ना लोकां कडेन ती दिवंक ना आनी आयज जेन्ना स्थिती पळयत जाल्यार ताजी लायटी पडल्या ताका परत खर्च आसतलो कशें पळयता ह्या गोश्टीं कडेन तुमी फाटले जी पंचायत ऑलमोस्ट कंप्लीट जावन आसा आनी फाटली कितलीशी 3 वर्सां जाली ती इनॉग्रेशन केली ना आतां हांगासर कोण कमी पडटा म्हाका तुमकां खबर आसा की जेन्ना पंचायत रेडी जाता तेन्ना आमदाराचें काम आसता की तें इनॉग्रेशन करून घेवपाचें आतां ही पंचायत इनॉग्रेशन कित्याक जालें ना हें एक विचार करपा सारकी गोश्ट आसा हांगासर म्हाका खबर आसा ते भशेन फक्त पाटेचेर नांवां घालपाच्या प्रश्ना फाटल्यान हे पंचायती ज्यो रेडी जाल्ली जी कामां आसतात हो गव्हर्मेंट म्हणल्यार एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसता आनी जेन्ना कोणूय निवडून येता तेन्ना तो कंटिन्युअस चालू उरपा जाय पूण सांगे मतदारसंघाक अशें जाल्लें ना खुबशे कडेन अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसात की जे कामां कंप्लीट जाल्ली आसात ती सुद्दां इनॉग्रेशन जाल्ली ना सो इनॉग्रेशन करून घेवपाची जबाबदारी आमदाराची आसता आनी खंय तरी म्हाका दिसता की जो MLA आसा तो कमी पडलो आसा 3 वर्सां जर एक खंयची बिल्डींग कंप्लीट जावन उरता इनॉग्रेशन करपाक जाल्यार हेजेर आनी आमी कितें उलयतली हितूंतल्यानूच दिसून येता की खंय तरी प्रेजेंट MLA आसा तो कमी पडलो आसा आनी खंय तरी आपले जे काम आसा तें करपाक तो शकलो ना आनी हे सरकार हे लोकांकूय प्रॉब्लेम आसा जेन्ना एक बिल्डींग रेडी जाता आनी ती आतां 3 वर्सां पडून अशीच आसा तर परत एकदां तिचें कितें कितलें तरी काम आसतलें करपाक
हे योग्य ना. परत खर्चय करचो पडटा परत ताचेर. खर्च करपा पडटा अशें खुबशें आसा. ह्या पंचायतीचेर खूब राजकारण थंय चल्लें आसा, आमी पळयल्लें आसा. अशें राजकारण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता, कित्याक हे लोकां खातीर यूज जावपाच्यो गोश्टी आसात आनी त्यो टायमाक लोकांक मेळपाक जाय आनी लोकांक तेजो फायदो जावपाक जाय. अश्यो कितल्योश्यो गोश्टी आसात. मळकर्ण्या सारक्या गांवांक पळयात, 3 वर्सां पयलीं ग्रावंड रेडी जावन आसा, ग्रावंडाक लॉक मारून दवरल्ले आसा आनी थंय इनॉग्रेशन जायना, भुरग्यांक खेळपाक मेळना. अशे तरेचें राजकारण सांगे मतदारसंघाक चल्लें आसा. म्हाका दिसता ही गोश्ट सारकी सिरियस आसा आनी हांव तेन्नाय ही गोश्ट उलयल्ली की खंयचीय गोश्ट गव्हर्मेंट जेन्ना बांदता तर पयशे लोकांच्या पयशांनी बांदले वता आनी तें लोकार्पण करप भरपूर गरजेचें आसता. आनी मॅडमीन सारकें पॉयंट आवट केलें, मलकर्णे सारकेलो ग्रावंड म्हणा किंवा नेत्रावळीची पंचायत म्हणा ही लोकां कडेन पावपाक जाय. हांगासर खंय तरी गव्हर्मेंटूय फेल जाल्यार हे खंयचोय एक सामान्य मनीस सांगपाक शकता. मॅडम आनी एक फॅक्टर, आतां तुमी कोविडा वेळार भरपूर काम केलें, लोकां कडल्यानूय आमी आयकलें, तुमी लोकां कडेन पावले, जशे बाकीचे लिडर कोण पावूंक ना त्या वेळार तुमी भायर सरोन पावले, हे लोकां कडल्यान सुद्दां आयकपाक येता. पूण एक मेजर गरज जी भासता, आज आमी येताना सुद्दां आमकां एक मनीस मेळ्ळो जो लिफ्ट मागली आनी ताका विचारलें की बाबा कितें करतालो, सो ताणी एक गोश्ट सांगली की आपूण डॉक्टरा कडेन गेल्लो म्हणून. तो 18 किलोमिटर पयस डॉक्टरा कडेन गेल्लो. तुमकां दिसना हांगासर एक बरें हॉस्पिटल आसपाक जाय अशें? पळय, फाटल्या खेपेक हांवें सांगलें आसा आनी हांगाच्यान नेत्रावळीच्यान सांग्यार पावपाक 35 किलोमिटर्स आसा आनी हेज्यानूय वयर आनी वेर्ल्या, सालजिण्या आनी तुडवा म्हणून गांव आसा, ते नेत्रावळी साकून 17 ते 18 किलोमिटर्स आसा. सो ह्या संपूर्ण वाठारांत खंयी कितें मनशाक जेन्ना जाता तेन्ना हांगासर कांयच फेसिलिटी ना. इवन एक बारीकशी हें सुद्दां ना, आमचें PHC सुद्दां ना. सो की हांगच्यान सांग्यार पावता म्हणल्यार तेका तो मनीस जगपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. सो हे सगळे सिच्युएशन कन्सिडर करून म्हाका तरी दिसता की हांगासर खंय तरी एक सेंटर पॉयंटाचेर एक PHC किंवा ल्हानशें बारीकशें हॉस्पिटल आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण तें खंयच आज पर्यंत जालें ना. जे फाटले लोक आमदार जावन गेल्यात, जे आमदार आसात ते व्हडले चडांत चड आपूण 1000 कोटीची कामां केल्या. 1000 कोटीची कामां केल्या जाल्यार एक नेत्रावळी वाड्या असल्या इतल्या पॉप्युलेशनाक एक सेंटर ह्या लोकां खातीर एक बारीकशी हेल्थ फेसिलिटी बीन फावना काय कितें, हो प्रश्न आसा. 1000 कोटीचे कामां करपी लोकांक हे बारीक बारीक गोश्टी करप शक्य जाल्यो ना काय कितें, असलो प्रश्न आसा. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आयज ह्या लोकांक की हांव इंडिपेंडंट इलेक्शनाक रावल्लें आसा. जर लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो जाल्यार म्हजें पयलें प्राधान्य आसतलें की ह्या नेत्रावळी गांवांत एक खंय तरी बारीकशें PHC हांव करतलें. हें म्हजें आश्वासन हांव तांकां दिवपाक सोदतां, कित्याक हांवें भोंवता आसतना पळयल्लें आसा की खरीच वायट गजाल आसा. तांकां डॉक्टरा कडेन एक डॉक्टर सुद्दां ना हांगासर. बारीक कितें जाल्यार डायरेक्ट सांग्यार वचपाक पडटा आनी सांग्यार साकून ना जाल्यार मडगांव आनी मडगांव साकून GMC. तुमीच पळयात इतले अशी वायट परिस्थिती आसा. सो हांव सांगपाक सोदतां की ह्या लोकां खातीर एक बारीकशें 5 किंवा 10 बेडेड सुद्दां ना जाल्यार PHC अशी हांव अपग्रेडेशन म्हणटात पळय तें हांव करून दितलें अशें हांव तांकां आश्वासन दिवपाक सोदतां. बरी गजाल आसा आनी हे जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्या लोकांक फायदो ठरपाक शकता. मेजर पॉलिटिक्साचेर येता हांव. आतां हांगासर भरपूर पॉलिटिक्स वातावरण सुरू जाल्लें आसा, कारण थोडेच दीस उरले आतां इलेक्शनाक. जायत्यो गजाली तुमच्या बद्दलूय उलयता की तुमी BJPक सपोर्ट करता, अशा तरेच्यो गजाली उलयल्यो वता. कितें तथ्य आसा ह्या गजालीन? BJPक सपोर्ट करपाचो कोणाकय काँग्रेसीक अशें प्रश्नूच येना. हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा आनी हांव इंडिपेंडंटली लडटां. जर फाल्यां खंयचे सायडीन गव्हर्मेंट जातलें ते सायडीन हांव सपोर्ट करतलें, कित्याक लोकांची कामां करपाक जाय म्हूण हांव इलेक्शनाक रावल्लें आसा. लोकांक डेव्हलपमेंट जाय, लोकांची काम जावपाक जाय. ह्या मतदारसंघाक भरपूर विशय आसात. तुमी पळयलां आसतलें सगळे गोश्टी इनकम्प्लीट आसात, अनएम्प्लॉयमेंट आसात, तरेतरेचे विशय आसात. सो हे सगळे विशय खंय तरी लोकांक कंप्लीट काम जावपाक जाय म्हूण हांव इलेक्शनाक रावल्लें आसा. हांव स्वताचो डेव्हलपमेंट करपाक इलेक्शनाक रावल्लें ना. सो हांव ज्या सायडीन गव्हर्मेंट येतलें ते सायडीन हांव सपोर्ट करतलें. हातूंत प्रश्नूच येना. हे जे ओपोजिशन आसात ते क्रिएट करतात. तांकां खंय तरी भंय दिसपाक लागलो आसा. आज तेंचे कडल्यान तांकां कळ्ळें आसा की लोकांचें डिसिजन कितें आसा, लोकांनी कितें थरयल्लें आसा. हें जेन्ना तांकां कळपाक लागलां तेन्ना ते असले नाका जाल्ले इश्यू क्रिएट करतात, नाका जाल्ले अफवा पसरतात. आनी 2 दीस इलेक्शनाक 5-6 दीस उरले
दवरले आसात. इलेक्शनाक 5-6 दिसांनी ते लागीं पावता ते म्हणपाक आसात की सावित्रीन फाटीं घेतला, सावित्रीन हेका सपोर्ट केला, अशातलें कांयच ना. हांव इंडिपेंडंट लडटा. आज पर्यंत जे तेमी अफवा घातले आसात त्यो फॉल्स ठरले आसा आनी हेज्याय फुडें आनी हांव ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हजे कार्यकर्त्यांक आनी वोटर्सांक सांगपाक सोदतां, हे असले अफवांक तुमी बळी पडचे न्ही आनी तुमी ठामपणेन 14 तारखेक आलमारीचेर मत मारून आमकां विजय आमचो करपाक तुमी आदार करचो अशें हांव सांगपाक सोदतां. मॅडम खूब बऱ्या तरेन सांगलें. येस ऑब्वियसली खंयचे जर ऑपोजिशन आसा कितें आसा ते एलिगेशन्स करतले ताजेर क्लियर रावपूय भरपूर गरजेचें आसा. पूण तुमी म्हणटा की खुबश्यो गजाली केल्यो वता. हाजें एक रिजन की बाबा भियाल्या म्हणून काय एंटी इनकम्बन्सी आसा, कामां करूंक ना हें लोकांक कळयलें आसा अशें कितें दिसता तुमकां? पळय, एक म्हळ्यार भियेल्या अर्दे लोक भिल्यात, तशेंच अर्दे लोकांचे कशें आसा जे तेंचे जे स्वभाव आसा हो स्वभावा खातीर तांकां लोक लागीं काडनात. दुसरे कशें आसा दुसऱ्यांच्यांनी 5 वर्सां न्हिदून रावल्ले आसात, फोन स्विच ऑफ केल्ले आसात, लोकां कडेन पावल्ले ना. जेन्ना त्या इलेक्शनाच्या टायमार येयल्ले ते आज हे इलेक्शन आतां येवपाक लागले आसात आनी हे जेन्ना ह्या लोकांनी कांयच केल्लें ना, हे खंयच्या आदाराचेर मतां मागतले, फक्त एक पार्टेचें सिंबल घेवन मतां मागपाक सोदतात अशेंतलें आज अशें उरिल्लें ना. लोकांक जो मनीस आपल्या खातीर पावता, आपल्या खातीर काम करता हें लोकांक दिश्टी पडटा आनी लोकांनी 5 वर्सां म्हाका पळयल्लें आसा. कोणाक कितले फावटी पळयल्लें आसा आनी कोणाक खंय पळयल्लें ना हें लोकांक खबर आसा. सो आयज हें सगळें पळोवन विरोधकांक भिरांत दिसपाक लागल्या अशें म्हाका दिसता आनी ते असले नाका जाल्ले अफवा आनी पसरपाक लागलेले आसात. एक मुद्दो मेजर येता हांगासर तो म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंटाचो. खुबशे बेकारी वाडल्या. ताज्या संदर्भान तुमी कशें पळयता? कारण 2 मुद्दे आहा तातूंत. एक तर अनएम्प्लॉयमेंट तुमी सांगलें की ओदळ इंडस्ट्रीज हाडटले, हांगासर इंडस्ट्रीज येतल्यो. दुसरो शिक्षणाच्या बाबतींत सुद्दां आसा की त्या लेवलचें शिक्षण. आतां सांगे म्हटल्या उपरांत तुमी डायरेक्ट सांगे जी सिटी आसा थंयसर कॉलेजी किंवा बारीक आसा नाजाल्यार मडगांव किंवा बाकीचे कडेन वयता. सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता ओवरऑल, कारण सगळ्यान व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, कॉलेजीस त्या लेवलच्यो येतल्यो आनी ताच्या फुडें त्या लेवलच्यो इंडस्ट्रीज येतल्यो हांगा? पळय, इंडस्ट्रीज आनी कॉलेजीस हाडप हें त्या पर्टिक्युलर मनशाचेर डिपेंड आसता, ते MLAचेर डिपेंड आसता. कित्याक जो कोण निवडून येता तेजें काम आसा आपल्या मतदारसंघाक कितें लोकांची गरज आसा आनी कितें हाडपाक जाय आनी जे लोकांची गरज आसा तें आमी करून दितले, आमी हाडटले. कित्याक आमकां अशें जाय की आमचे जे यूथ आसात ते एम्प्लॉयड जावपाक जाय, आमचे जे भुरगे आसात तांकां बऱ्या तरेचें शिक्षण मेळपाक जाय आनी आमी खंयच फाटीं पडपाक जायना. ग्रामीण भागांतले जरी आमी सांगेचे लोक आसले तरी सुद्दां जे मडगांव, जे पणजे असल्या गांवांनी ज्यो फॅसिलिटी मेळटात त्योच आमच्या भुरग्यांकूय मेळपाक जाय. ह्या तरेन आमी काम करपाक हांव मुखार विजन दवरतां. लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांगात, पयलीं 2 कामां तुमी निवडून आयल्या उपरांत पयलीं 2 कामां सगळ्यान पयलीं हातीन घेतली ती खंयची आसतली? पयलीं फर्स्ट काम म्हणल्यार आमच्या सांगे टावनान थंय सुद्दां एक डिमांड आसा लोकांचो की तेंच्या खातीर एक बरें हॉस्पिटल अशें बरें जावपाक जाय अशें तांकां दिसता. अपग्रेडेड हॉस्पिटल तें हांव पयलें घेतलें. फर्स्ट म्हाजी प्रायोरिटी आसतली. आनी बाकीच्या संपूर्ण मतदारसंघाक जे कडेन जे इनकम्प्लीट अश्यो वस्ती आसात, आमचे प्ले ग्रावंड्स म्हणात किंवा अश्यो पंचायती आसात त्यो इनकम्प्लीट जाल्ल्यो आसात, हे सगळे अपग्रेड करून म्हजें काम आसतलें की लोकांक. आनी एक मोठ्यांतलो मोठो प्रश्न म्हळ्यार लोकांक उदक जें पिवपाक मेळना. हे सांगेकारांनी जो सॅक्रिफायस केल्लो आसा दुसऱ्या लोकां खातीर आनी तांकां 24 वरां उदक मेळटा आनी आमच्या सांगेकारां खातीर टँकरीनी उदक दिवपाक पडटा. हो प्रश्न हांव सगळ्यान पयलीं सॉल्व करपाक प्रयत्न करतें. थोडे फार इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम्स आसात तेय हांव क्लियर करपाचें पयलीं प्रायोरिटी दितलें. कित्याक उदक, इलेक्ट्रिसिटी आनी हेल्थ फॅसिलिटी ह्यो बेजीक नॅसेसिटीज आसात त्यो हांव पयलीं आमच्या लोकांक आसात त्यो कंप्लीट करून दिवपाक पळयतलें आनी तेजे उपरांत आमी दुसरें कितें आसा तें करपाक पळयतलें. सो ह्यान पयलींचे लिडर अपयश ठरले हें सगळें दिवपाक? थरले आसा आनी आमी प्रॅक्टिकली पळयतात. हांव कांयच फोट सांगना. हें ऑन ग्रावंड ऑन रियलिटी दिश्टी पडटा. हें आमी टँकरांनी कावरे पिल्ला वसात, वाडे वसात आतां टँकरीनी उदक सप्लाय करतात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी 7-7, 8-8 दीस लोकांक इलेक्ट्रिसिटी उरना. हें सगळें रियलिटी आसा. तुमी टावनान वचून पळयात. प्रत्येक लोक म्हणटात आमकां बरे हॉस्पिटलाची एक गरज आसा. थंय तेकोन एक कॉम्प्लेक्स आसा
ग्रावंड आसा सगळो इनकम्प्लीट आसा, वायट परिस्थिती आसा. सो ह्यो सगळ्यो गरज्यो ज्यो आसात त्यो लोकांक पयलीं उपलब्ध करून दिवपाक जाय. ह्यो आमी पयलीं करून दितले. तुम्ही फाटल्या दिसांनी एक बातमेचेर एक गजाल बरी म्हळी ती म्हाका दिसता एक खंयच्या एक लिडरा कडल्यान किंवा एक तेंच्या नेता कडल्यान आयकपाकूय बरें दिसता. उदकाच्या प्रॉब्लमाचेर नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा त्यो तुमी यूज करून त्या गांवांत उदक पावोवपाचें उलयलें आनी हें म्हाका दिसता गोंयान आख्ख्या भारतानूय जावपाची गरज आसा. हे नॅक्स्ट लेवलचें म्हाका दिसता एक टॅक्नॉलॉजी आसा जी त्या जाग्याचेर प्युरिफाय करून ते लोकांक पर्यंत खावपा खातीर किंवा एग्रीकल्चराक पावप. पूण हें शक्य आसा? पयर हांवें पळयल्लें आसा म्हणून हांवें सांगलें, कित्याक ज्या दिसाक हांव कावरे पिल्ला पंचायतीन हांव भोंवतालें तेन्ना हांवें पळयल्लें आसा. तो मातसो वयर दोंगराळसो भाग आसा आनी थंय अशे रिसोर्सीस आसात 2-3 कडेन नॅचरल उदक अशें वेस्ट जाता, बरें उदक. सो तें उदक जर आमी युटिलायज केलें, बरे तरेन तेजो वापर केलो जाल्यार त्या पंचायतीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक सोदता. थोडे कडेन तशें खूब कडेन आसा. सो हे जे हें आसा ते आमी युटिलायज करपाक जाय आनी हितूंतल्यान आमचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकतात. आनी इतले सांगेकारांनी जे सॅक्रिफायस केल्ले आसात आनी जे डॅम सांग्यार आसात थंयच्यान जर उदक आगोंदा पावपाक शकता, वास्को पावपाक शकता जाल्यार हांगा आमच्या लोकांक कित्याक पावपाक शकना, हो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी हे जेन्ना आमी आयकतात तेन्नाच आमकां कितलें वायट दिसता. हें एक भयानक गजाल आसा ही अशें दिसता. ह्या फावटी स्वाभिमानी सांगेकार तुमचे वाटेन वोट दितले म्हणटा तुमी? अशी म्हाका खात्री आसा, कित्याक हांवें फाटलीं 5 वर्सां जाल्लीं आसा लोकां खातीर काम केल्लें आसा. आनी जेन्ना कोण जे लोकांनी म्हाका उलो मारला तेन्ना हांवें म्हज्यान जाता ते भशेन तांकां पावल्लें आसा. आनी हेच लक्षांत दवरून येता त्या 14 तारखेक म्हजे सांगेकार आलमारीच्या चिन्नाचेर वोट दिवन म्हाका ते इलॅक्ट करतले अशें म्हाका विश्वास आसा. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन एक लोकनेते आमच्या बरोबर आसा सावित्री कवळेकर, जी अपक्ष आलमार हे तांचें चिन्ह हाजेर ती निवडणूक लडटात. 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन आसा. परत एक फावट सांगता, विचार करा डेव्हलपमेंटाचो. ज्या लिडरांनी कितें केलां, करूंक ना, खंयचे लिडर कितें करतले, की तांचें विजन कितें आसा. आनी खरेंच अप्रिशिएट करपा सारकें जी गोश्ट तांच्यानी सांगली की नॅचरल वॉटर बॉडीज ज्यो आसा ती यूज करून गांवांत उदक पावप भरपूर गरजेचें आसा. उदकाची समस्या जर सुट्टली जाल्यार ह्या सारकिल्ल्यो आयडियाज आमी घेवप भरपूर गरजेच्यो आसा. मॅडम थँक्यू व्हेरी मच, तुमी वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू.